नमस्कार, म्हणजे समस्त गोंयकार भाव भयणांनो. आयज इलेक्शनाचो प्रचार सांजचो सोंपतात 5 आनी आमी खुबशे कडेन आमचो प्रचार केल्लो आसा. आमचे पॅम्पलेट्स जे आमी धाडिल्ली पळय, इलेक्शन मॅनिफेस्टो, तो आमी खुबशे कडेन पावयल्लो आसा. सांग्याक, कुडचऱ्यां, केप्यां, पोळ्या, तांदरा अशे भोवते वाठारांत आमी तो पावयल्लो आसा. आनी लोकांनी आमकां बरें एप्रिशिएट केला, लोकांनी आमकां बरो रिस्पॉन्स दिल्लो आसा. आयज पळोवपाक गेल्यार काँग्रेस आसा, BJP आसा, RC आसा, एक पयशांचो धुंवर केल्लो आसा. पयशांचे धुंवर केले उपरांत तुमी पयशे घेयातच तांचे, तांचे पयशे ते आमचेच पयशे, आमचेच लोकांचे पयशे ते घेयात तुमी आनी कोट मारात. कित्याक हांव एक यूथ मुखार सरिल्ला तुमचे खातीर, लोकां खातीर हांव मुखार सरिल्ला. दोनी हात जोडून मागता की तुमी म्हाका पणसाक वोट दियात. पणस म्हजो सिंबल जावन आसा आनी पणसाक तुमी जे आसा नांव आसा इलेक्शना दीस आनी नंबर 6 नंबराचेर तुमी बटन दाबात आनी म्हाका तुमची भरपूर मत दिया. आयज पळोवपाक गेले जाल्यार खुबशे कडेन करप्शन चल्लां आनी त्या करप्शनाक तुमी बळी पडूं नाकात. कालच अमित शाह आयिल्लो, अमित शाहान सांगला की आमी 2 वर्सांनी मायनिंग चालू करता म्हणून. पळय आयकून घेया, म्हजे मायनिंग वाठारात जे सांग्यार, पावोडे, बिचोले लोक आहा पळय, तुमकां पिशा काडटात. एवरी इलेक्शना वर्स करता, 2 वर्स करता. अशें करून आज 10 वर्सां वयर जाली मायनिंग चालू जायना. एवरी कडेन इलेक्शन बगले पावता आश्वासन दितात आनी आमी थंय पिशा पडटात. आमचे आज ट्रक वचून पळयात, ट्रक आमी स्क्रॅपाक काडपाक जाल्ले आसात. 22 वर्सां 20 वर्सां ट्रकां जाल्ली आसात. पुढे मायनिंग चालू जाल्यार देखून, हेणी केल्यार देखून आमचे ट्रक भायर पडटले. अडानीच्या, अंबानीच्या आनी पल्लवी देशाचे ट्रक 10 टायराचे ट्रक येतले आनी मायनिंग ओडटले. लक्षांत दवरात. आमकां मुखार म्हणटले तुमच्या गाडयाक 15 वर्सां जाल्यार ट्रक भायर येयात आनी आमी शेणटले आनी आमी ताची गुलामगिरी करून उरतले. भिनाकात. कालच अमित शाह मिटिंगे हांव आयकलां, आमचे 63 इयर्साचो एक दादलो पिड्यार जाल्लो आसा. कोणा लागून पिड्यार जालो? BJPन ताजो बळी घेतिल्लो आसा. कित्याक बळी घेतिल्लो आसा? ते बळी 500 रुपया 1000 रुपया लागून ते वतात आनी अशें तरेन वता की आपल्याक कितें आपल्याक मेळटलें म्हणून वतात. पूण थंय वतकीर हे तांकां लाचार करतात. BJP जी पळय आसा लाचार करता. काँग्रेसीन हे फुडें सगळे लाचार करून काबार केल्ले आसात. तो विब्रोटो कोण म्हणटा कॅप्टन आसा, कॅप्टन ना, म्हाकाय खबर ना तो कॅप्टन आहा म्हणून. म्हाका दिसता की तो कोण म्हणजे खेळटिना बी कामां आशिल्लो अशें म्हाकाय दिसता की ते BJP टिकताले. पण BJPची जे कॅन्डिडेट आसा पल्लवी देव, हांव अजूनय सांगूंक शकता ही एक बिझनेसमॅन, हे तुमकां टायम दिवंक शकची ना. इवन इलेक्शनात जिखून आयल्यार देखून टायम दिवंक शकता. मागीर तुमी वयर पडटले, ते तुमकां ऑफिसांत देखून भितर घेवचे ना. हे तुका स्पश्टपणे सांगूंक शकता. पल्लवी देव एक बिझनेस मॅन्डेट जे आपल्याचो बिझनेस सोडून तुमच्या हाडल्यान नाचची ना. आयज नाचता. आयज एवरी टायम तिका हांव पळयता ती इंग्लिशीनूच उलयताली, आज ती कोंकणीन उलोवपाची सुरवात केल्या. ते तुमकां पिशां काडटा. आनी BJP काय सदां हांगा बावली म्हणून, हे बावली सदां BJP नाचयत तशें नाचतले. पूण जिखून येतकीर देपून नाचयतलो BJP. हांव तुका सांगता, पयलेंय सांगिल्लें हांव गेले ते इंटरव्यूचेर पळय हांवें, अडानी देश चलयता, अंबानी देश चलयता, गोंय पल्लवी देव चलयतली. आयज सांगपाची गजाल म्हणल्यार मोदी गोंया येता आनी मोदी गोंया येतकीर सगळे आश्वासन दिता, आपूण हें करतलो तें करतलो, हें वखद फ्री. आयज हांव सांगूंक सोदता मोदीक, तुमच्या हॉस्पिटलांत वचून पळयात, पेशंट मरता थंय बाबोली गेल्यार. विश्वजीत राणी सगळे आपल्या लोकां हाडून थंय भरता. आनी हांव सुद्दां एकदां गेलो, लावारीस सारके लोक पडटात, ते म्हणटा ते कोण ना म्हणटा ते सोडून दितात. ते रक्त व्हांवता थंय. हांवें हातूंत एमर्जन्सी हातूंत भितर कोणा लागून गेल्लो पळय, हांवें नर्सी विचारलें, मागीर नर्स ताका ट्रिटमेंट करता. मामुली ट्रिटमेंट जायना. हॉस्पिटल थंय स्ट्रक्चर सामको पाड पडलो आसा. आयज पळोवपाक गेल्यार आमची स्कुलां सगळे कडेन पाड पडिल्ली आहात. आज एक्स्ट्रा क्लासीस तूं भुरग्यांक आपयता त्या म्हयन्याचे म्हणटात. भुरग्यांक गरमी जाता, गरमी इतली वाडटा, कित्याक लागून ते तोरां लागून वाडटा, ते मंत्र्याक लागून वाडटा. सगळीं झाडां मारून उडयल्यात. रस्त्यार डबल ट्रॅकिंग पळस व्हरपाक करतात. आनी आयज आमकां इतली गरमी जाता की हे फुडें येणाऱ्या काळार BJP सरकार वा काँग्रेस सरकार हाडल्यार गरमी आनी वाडटली. आनी हांव म्हणटा की आमची स्कुलां भुरग्यांक एक्स्ट्रा क्लासीस आपयतात, बरी गजाल आसा. तांकां तुमी ACची प्रबंध करात. आयज ती ACची गरज आहा. पयलीं फॅन लायले, आयज ACची गरज आहा. गोवोरमेंट आयज खुबशे इन्फ्रास्ट्रक्चर एड्युकेशन सकयल पडिल्लो आसा. कॉलेजी नात, गव्हर्मेंट कॉलेजी ना. काणकोण साकून गव्हर्मेंट कॉलेजीक केपें येवचें पडटा. थोड्यांक येता प्रायवेट कॉलेजीक वयचें पडटा. थोडी प्रायवेट स्कूल आहा पाद्रेनी, फॉर एक्झाम्पल खुबशी स्कूल आहा, नांव घेना, ती डोनेशन प्रायवेट लोकां कडेन मागता. भुरग्यांक फर्स्ट टू तुगेले त्या एड्युकेशन फ्री आसता. नॉर्मली कितें बारीक फी आसतली, पूण ते एक भुरग्या कडेन 3-3 हजार रुपया घेतात. हांव सांगूंक सोदता की खुबशीं स्कुलां, पाद्री स्कुलां पळय पयशे घेतात. ताजे विचार करपाक जाय. रेसीट दिनात मागल्या भुरग्यांक, ते ब्लॅक मनी. सरकार तांकां पयशे दिना, तांकां हें येना, ग्रांट येना, जाल्यार एकट्या पयशे सरकार कितें नजर मारना. आयज खुबशे करपाक गेल्यार बालवाडी भुरग्यांक खंय शिकयता पळय, बालवाडीक एक कोणाले रूम घेवन शिकयतात. आनी रूम घेवन शिकयले म्हणटकीर त्या भुरग्यांक कांय महत्व ना. एक तांकां बरी शाळा बांदा मरे. तुमी थोडी शाळा ऑपरेट केल्या, हांव म्हणटा ना न्ही, बट बालवाडी सारकी शाळा तुमी ऑपरेट केलात. तांकां सारकें त्या टिचरांक पेमेंट दियात. तांकां जेवण जें येता पळय
ते रेसीन येता पळय ती बालवाडी बाई शिकयता ती व्हरता थोड्यो. भुरग्यांक जेवण येता खंयचे तुगेल्या हायस्कुलाक ते जेवण तुमी खावन पळया, तुमच्या भुरग्यांक खावन पळोवपा लाय. पल्लव विद्यापीठ कोट्याधीश आसा तिका पळोवपा लाय. ते सीएम आमी प्रमोद सावंत केल्ली वतली जातली वतली करता. ती खंयची कोंकणी उलयता तें म्हाकाय खबर ना, बट आमी समजून घेवचें पडटा. म्हणजे तरी आसतना अपील करता हे सगळे तुम्ही जाणून बोंडून देखून तीच बीजेपी तीच काँग्रेस हाडली जाल्यार शेणटले गोंयकार पण ते काबार जातले. हांव म्हणटा गोंयकार आमचे सगळे भाव गोंयकार आमचे भायले देखून आमी गोंयकारच म्हणटा. पूण आमी हे सगळे आमची एकवट युनिटी जी वगडायतली आज गोंया भितर खुबशे कम्युनल झगडी जावपाक लागल्यात. कित्याक लागून जावपाक लागले? जेन्ना बीजेपी सत्तेर येता कितें जावपाक लागल्यो आमचे असले युथांक मुखार हाडा. तरी आसतना अपील करता म्हजे चिन्ह जावन आसा पणस जॅकफ्रूट आनी 6 नंबर मदो बटन आसा तो दामात आनी म्हाका मुखार धाडात. कित्याक हो यूथ देश चलयतलो. हे जाणटेले न्ही 70+ जाल्ली आहा पळय 65+ जाल्ली आहा पळय तेणी आपल्याल्या नातरां खेळोवपाचे. देशाचो मुख्यमंत्री 74 जालो आनी थोडे वता याद आसपाची ना. तसले लोक आमचे देश चलयतात. कलपा सारके मनीस 77 जाले जे नातरां कडेन कितें 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 खेळपाचे ते देश चलयतले. तरी याद तरी उरतले पळय सकाळी उलयले सांजचे उलयले. आनी तांची आयुश्य काबार जालें. ते गुळयो आनी टॅबलेट खावन जगतात. जे अप टू 65 आहा पळय गुळयो टॅबलेट खावन ते आपले टायमपास करतात. आमच्या समाजा खातीर कितें करतले? समाजा खातीर करतले देश मुखार वतलो देश सुपर पॉवर जातलो तर आमची सारकी युथाची गरज आहा. ना जाल्यार हे जाणटेल्या हातीन देश दिलो आनी प्रायम मिनिस्टर जाले सगळे बुड्डे जाल्यार देश सुपर पॉवर लायफाक केन्ना जावचो ना. अमेरिका सुपर पॉवर आसतल्यार ती सदां सुपर पॉवर उरतली. आमचो देश केन्ना मुखार सरचीना. आमची इकॉनॉमी म्हणटा ती आतां हें वाडटली. आमची कितें म्हणटा ते कितें म्हणटा ते एक हे कितें म्हणटा बरें तें म्हाका लक्ष येना. आमचे देश मुखार वतलो म्हणटा ते तर ते म्हाका दिसता देश मुखार लोकांक दिशाभूल करतात. देश फुडें वतलो जाल्यार नोकऱ्यो जॉब इंडस्ट्रीज ह्यो सगळ्यो आसपाक जाय. आज जॉबाची पळोवपाक गेल्यार कितें आहा कितले लोक बेकार आहा रे. इतले लोक बेकार आसा की लोक म्हणटा पट भरपाक जाय लोकांच्या जायना. लोक आज तुगेले खंय खंय आपल्याले देश सोडून भायर दुबय वतात. कित्याक वता? पोटाला घेवन वता. हांव लंडनकारांक उलयता लंडनकार आपले देश सोडून गेल्ले ते गद्दार. ते हांव म्हणटा ते देशाचे देशद्रोही ते लंडन जे काम करता पळय ते. कित्याक आमचो आमच्या देशा भितर आमी रावन काम करपाक जाय. आमची नोकरी नाल्यार बारीक कितें आमी उद्योग करपाक जाय. आतां ते उद्योग आमी केल्यारूच आमी मुखार वतले. आयज खुबशे आमचे भायले लोक येवन हांगा ते हांव गोंयकारूच म्हणटा तेका ते उद्योग करना. ते कोट्यांधीश जाल्ला. आमची गोंयकारांनी ते आमचे पळय आंग जड आहा पळय आज फाल्यां करया परत करया हे आमी विसरून वचो जाय. आजचें काम आतां करपाक जाय फाल्यां न्ही. तशें जाल्यार आमचे भुरगे मुखार वतले. सेकंड गजाल हांवें म्हणजे मॅनिफेस्टोक सांगितलें आहा बेकारी जो भुरगो आसा जे तांकां 45+ 35+ जाल्यार तांकां बेकारी भत्ता हांव दितलो जो म्हाका तुमी जिवून हाडले जाल्यार. सरकार तो दिवूंक शकलो ना. आनी मायनींग हांव चालू करतलो ताबडतोब. आनी मायनींग चालू समज टायम वता जाल्यार आमचे ट्रक ओनराक जे पॅकेज आशिल्ली जे वर्करांक पॅकेज आशिल्ली सरकारान परिकरान त्या टायमार दिल्ली ती बंद केल्या तुगेल्या सीएमान डॉक्टर प्रमोद सावंतान ती हांव चालू करतलो. आनी लोकांक सगळ्यांक फुडें घेवन येतलो. कशी नोकरी दिवपाक जाय कशी इंडस्ट्री हाडपाक जाय ते हांव हाडटलो. तर म्हाका जिद्दी आहा तर हांव कितेंय करूं शकता. हांवें फाटीं हांवें सांगिल्लें हे सरकाराचे टॅक्स जायो अशें म्हणना. तुमी म्हाका MP म्हणून जिखोवन दिलो म्हाका तुमी पार्लमेंटात धाडलो बरें वता न्ही जाल्यार हांव हें काम करून तुमकां दाखयतलो. तरी आसतना लास्ट हांव म्हणजे तुमकां दोनूय हात जोडून मागता परतून एकदां तुमी तुमचो मोलादीक वोट म्हाका दिवचो. पणसाक तुमी वोट मारतो आनी म्हाका पार्लमेंटाक धाडतो इंडियेच्या तुमची कामां करपाक. आनी आनीकय सांगता हात जोडून हांव तुमची मदत येतलो. तुमी म्हज्या ऑफिसांत येवपाची गरज ना. हांव तुमची देरा कडेन येवन तुमची कसली कामां ती विचारतलो. देव बरें करूं. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.